कमुडे तात्पुरते शेक घालचे सोडून कायमस्वरूपी बांदकामां येतात ते थांबपाक जाय ह्या पयलीं कोर्टान स्विचा दखल घेवन सरकाराचे नदरेक हाडून दितले. मात कोर्टाचो आतां अवमान जाता. एका डेव्हलपरान खंय दर्यादेगेवेली झाडां मारल्यात, थळावे उलयले. टेम्पररी शॅक्स आणि टेम्पररी हट्स आणि ह्याच्या नावार स्टील आणि फॅब्रिकेशन करून पर्मनंट स्ट्रक्चर उबे केलेली वता. तेन्ना ही स्ट्रक्चर जेन्ना बंद जातली, हे परमिशन जेन्ना बंद जातली तेन्नाच आमची शिकेरी टू बागा जी वेळ आसा, जे CRZ 0 to 2 नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून मानता पळय ती सुरक्षीत उरतली. नाजाल्यार ही जागा टोटली काबार जातली. बीच काबार जातलो, हे लिंगोड आसा ते काबार जातले, सँड्युन्स काबार जातले. परत आमकां एप्रोच करचें पडलें हायकोर्टाक जाल्यार ते आमी एप्रोच करतले आनी हे दाखोवन दितले. इट इज बिकम अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. It is not acceptable, and as the biodiversity committee and on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. Whatever the work which was going on, we asked him to stop, but I think 60% damage was already done within the span of from morning till evening, आणि तेंच्यांनी काम ते बंद दवरूंक लायलें तेंकां. आनी जेन्ना आमी येवन पळयलें इवन फ्रॉम आमचो बायोडायवर्सिटी बॅनूय म्हाका सांगूंक लागलो की अशें अशें जालां म्हणून. सो आमी तेंकां वॉट एवर द रिक्वायर्ड प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड. आयचे मिटिंगेक तेंची कंप्लेनूय आमी घेतला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.